वळेत आमपिया आनी जेजू बरोबर हो वेळ आमी सारया. जेजू, तूं आमचे भितर सदांच आसाय, पूण आतां एके खेरीत भाशेन तूं आमचे भितर हाजीर आसाय. आमचे भितर कितें जाता तितलें तूं जाणय. कशे भाशेन तुवें आमकां सगल्यो बऱ्यो वस्तू फाव केलेल्यो आसाय, भायल्यो आनी भितरल्यो, पूण तांकां आमी खूब फाटीं चिटकोन रावता आनी हे परी आमी तुका पयलो वयलो स्थान दिना. ह्या कारणांक लागून आमी खूब ओडफूट जाता, कित्याक ह्योच वस्तू आमी देव कश्यो मानूंक लागता. पूण जेजू, हें सगळें तुजे वतीन करून तूं आमकां ह्या वेळार सुटका दी आनी खरेपणी तुकाच आमी एकल्याकूच चिटकोन रावंक आमकां तूं घोटायन भर. हे परी आमची चिंतना आनी भावना तुका दिली म्हणटच तूं तांचेर बेसांव घालून आमकां तुजी चिंतना आनी तुजी भावना दितलोय, ज्या प्रमाणे आमी सगळें बरेंपण दुसऱ्यांक दाखोवंक लागतले आनी हे परी तुजें राज आमचे मदें आनी पेल्या मदें स्थापन जातलें. Thank you, Jesus, that you are dwelling in us and you are making us more and more like you. There is so much that keeps happening in us. Even though we receive you every day, yet quickly we lose our focus. But Lord, may the blessings come to us through the intercession of St. Francis Xavier, and may we truly allow you to be the Lord and King of our life, so that all our thoughts and words flow from your union with us. Thank you, Lord. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सोनून जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा म्हणून आमी वळखता आनी ताच्यो आत्मा काडूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजीक पोरबी दिसाक अमूर जिविताची जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गीन ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं उसगांवची फिरगोजीच्या नांवान भाग्यवन फ्रांसीस शावेराची नोवेनांची आनी फेस्ताची मांडावळ करतल्यांक सगल्यांक हांव काळजान दान दिवन वाचतां. हे नवेन आमची फिरगोजीक तांणी फावो केलें देखून. देव बरें करूं फादर. आनी उसगांवच्या फिरगोजदारांक एक सोत्राय. आमी आयज नोवेनाक आयल्या भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या क्रिस्त रायाची बरोवप आमी सांजे 5:30 वरांचेर इगर्जेची सगळीं एकठांय जावया परतून जेजूक राय कसो मान दिवंक. न्हीद सेरमां पुरसांव आनी सांतिस्मांचें बेसांव आयज सांजे 5 वरांचेर जातलें. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आत्मा आशिर्वाद घालो. आमेन. आमचे उजवे हात अशें फुडें करया आनी म्हज्या फाटल्यान म्हणात, मोगाळा जेजू, खुशे मनान गरीब जावंक म्हाका थावें जालां. दुर्बळकायेन ग्रेस जावंक हांव भास दितां. उतरात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार.